कुडचडे काकोडा वाठारात ITI लागसर ट्रक, कार आणि ॲम्ब्युलन्सीमदी अपघात जालो। या अपघातात एका बायलेक दुखापत जाल्या, तिका कुडचडेच्या भलायकी केंद्रात दाखल केल्या। पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केला। घर वताली ट्रक ऑपोजीट सायडीच्यान सांग्या वयल्यान सावड्ड्या जालो। हांगा तो फोंडकूल चुकोवपा लागलो, मातसो भायर रावलो, डायरेक्ट गाडये लागली आनी गाडी लागून गाडी घुंवली। गाडी घुंवतकीर तांकां भितर आशिल्ले तांकां आवय तांकां तोंडां मार लागला, बापायकूय मातशें हाड्ड्या लागला आनी चलयेकूय मातशें हाता लागला। सो तांकां हॉस्पिटलान व्हेलें आतां। आनी फाटल्यान एम्ब्युलन्स येताली, एम्ब्युलन्सीन डायरेक्ट हाडून थंय गाडये मारल्या फाटल्यान हाडून। हय फाटल्यान एम्ब्युलन्सीन उबी केली ना, एम्ब्युलन्सीन ब्रेक मारता डायरेक्ट सकयल हाडून गाडी लॉस जाली। गाडी लॉस जाला। हय गाडी लॉस जाली। कंप्लेन कितें केला आतां? कंप्लेन रजिस्टर पंचनामो केला। सो आतां गाडी